देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो योगकार. आयचे पयले वाचप दोन दूतांच्या इतिहासांतले आनी जुआंवाचे शुभ वर्तमान. आयज शुभ खबर म्हणल्यार जेजू म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो. पयल्या वाचपान पावलून आनी बार्नाबासान लिकोनियेच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नगरांनी शुभ वर्तमान पुरगुटले आनी जल्मान तावन थोंटो आसलो ताका बरो करता. हे पडून लोक तांकां देव म्हणून मानता, पूण ते तांकां जेजूची सारकी खबर दिता आनी जायतो लोक जेजूक मांडून घेता. आमच्या जिवितांत आमी देवाचे उतर पाडीत जाल्यार आमी देवा सारकी जाता. देवाचे रूप आमचेर सावडी घालता, पूण आमी समजूंक फावना की आमी देव म्हूण. आमचो कायदो ताचे उतर पाडूंक. उरलेल्यो वस्तू देवाचेर सोडुया. हे पोरी, जेजूचे खरे गवाय आमी जातले. मागुया. मोगाडा बाप्पा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सायबा जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.